जर फुडल्या कांय दिसां भितर सरकारान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आवश्यक वैजकी साधन सुविधा जाग्यार घाल्यो ना जाल्यार कोर्टात वचपाची विजय सरदेसायाची शिटकावणी। कांय दिसां पयलीं विजयान हेच विशया वयल्यान दक्षिणेंतल्या सगळ्या आमदारांक घेवन आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्ली। सद्याक सरकाराचेर कोणाचोच विश्वास ना, सगळे विशय कोर्टात वचूनच सुटावे करचे पडटात म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय म्हणटा। विधानसभेत संसदेचो प्रश्न, एसजीपीडीएच्या होलसेल नुस्तें मार्केटाचो प्रश्न आनी अशे हेर प्रश्न मांडले ताचो कांयच उपेग जाल्लो ना म्हणून विजयाचो दावो। अर्बन हेल्थ सेंटर कॉलेज जाला, ऑस्पिशियो कॉमान आहा म्हणल्यार साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अजून मेरेन सरकार ताजेर कांयच रिएक्शन दिना आनी थोडे दीस रावन पळोवचें पडटलें कितें तें, नाजाल्यार आय थिंक वील हॅव टू मूव द हायकोर्ट। कित्याक आतां हायकोर्टान जर तूं वचना जाल्यार कांयच गोंयचो सरकार कांय करना। आतां एसपीडीएचें होलसेल आनी रिटेल मार्केटान जें चलतालें तें इतलें आमी असेंब्लीन रेज केलें, ताजें कांय सोचमूच लागनाशिल्लें। हायकोर्टान दखल घेतकर आतां सगळे कामाक लागले। म्हाका दिसता आतां हायकोर्टान कोण तरी पब्लीक स्पिरिटेड इंडिविज्युअलान वचचें पडटलें, स्पेशली वेन इट कम्स टू हेल्थ। आनी हो हेल्थ फक्त फातोर्डा मडगांव मतदारसंघाचें न्ही, एंटायर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचें। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर।